नमस्कार गोवंतक टीव्हीचे तुमचं सगळ्यांक मायमगाचे येवकार समेस्ताक महाशिवरात्रीचे उर्बेभरीत परबी भेटयत हांव दिप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो खांब्यावेले केबल्स काडिल्ल्यान गोंयांतली इंटरनेट सेवा बंद केबल ऑपरेटर फुर्योज काशीनाथ शेटयेक केलो कामाच्या जबाबदारींतल्यान मुक्त काशीनाथ म्हणटा म्हजेर कोणेच दबाव हाडूंक ना परवाईच्या श्री रुद्रेश्वर देवळाची आध्यात्मिक पर्यटनाच्या नदरेन जातली उदरगत सुमार 17 कोटी करतले खर्च मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान दिली माहिती शेकड्यांनी भाविकांच्या साक्षीत गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या तीर्थक्षेत्रांचेर महाशिवरात्र भक्तिभावान अभिषेक आणि हेर विधी करून भक्तांनी केली शिवशंकराची सेवा आपण उबो आसा मेरेन मोती दोंगराक हात लावपाची ना कोणाची कापस्तात सांगता मडगावचा आमदार दिगंबर कामत 1990च्या गुजरात खून प्रकरणातल्या दुबाविताक 35 वर्सां उपरांत गोंयांत अटक खून करून जाल्लो फरार लोडिका पुलिशेन मायणा कुट्टरी पुलिशेक दिल्ली दुबाविताची माहिती आणि गोंयांत शेनवारच्यान कार्निवाल राजधानी पणजेत 1 मार्चाक किंग मोमोची राजवट 2 आणि 3 मार्चाक मडगांव आणि वास्को जातली मिरवणूक आता खबरो विस्तारान वीज खात्याच्या मालमत्तेचो गैरवापर करप्या आड कायदेशीर मार्गान कारवाय सुरू केल्ले नोडल अधिकारी तसेच कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेक सरकारान कामाच्या जबाबदारींतल्यान मुक्त केलो काशीनाथ शेट्टी यांचे जाग्यार उत्तर गोंया खातीर अधीक्षक अभियंतो शैलेश बुरये जाल्यार दक्षिणेत एससी राजीव सावंत हांची नोडल अधिकारी म्हणून निवड केल्या हे विशींचो आदेश सरकारान जारी केलो काशीनाथ शेट्टी म्हणटा आपल्याचेर कोणेच दबाव हाडूंक ना काही दिस आधी वीज खात्यान कसलेच शुल्क भरिनासतना ऑप्टिकल फायबर दूरसंचार इंटरनेट टीव्ही केबल वीज खांब्याक जोडपी कंपनी आड दंडात्मक कारवाई केली कांय कंपनी हे संबंधी न्यायालयात लेगीत गेल्ल्यो पूण न्यायालयान तांची याचिका न्हयकारली आणि कार्यवाही स्थगीत दवरची ना अशें थारायिल्ले कंपनीक केबल काडपाचे निर्देश दिल्ले कंपनीनी ह्यो सुचोवण्यो चालीक लावंक नाशिल्ल्यान कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन पणजेंतल्या 43 खांब्याचेर आशिल्ले केबल तशेंच मडगांव आणि म्हापशाचे केबल कापले देखून राज्यभर इंटरनेट सेवा बंद जाल्यो केबल ऑपरेटर फुर्योज जाले हाचे खातीर काशीनाथ शेटयेक दोश दिवन सरकारान मंगळारा सांजवेळार आदेश काडून शेटये कडल्यान काम काडून घेतले आणि कामाची जबाबदारी शैलेश बुरये हाचे कडेन दिली ह्या विशयाचेर काशीनाथ शेटये कितें म्हणटात तें आयकात तांकां कोण बरे 2 ऑफिसर मेळ्ळे दे आर रियली गुड ऑफिसर्स आनी मेळ्ळे बरें आसा न्ही तांकां दिलालें काम इट्स अ गव्हर्मेंट गव्हर्मेंटाक बरे ऑफिसर मेळ्ळ्या बरें आसा पण आतां टायम विल टेल न्ही आता तुमी पळोवपाचें हांवें काम केलां तें सारकें काय आनी कोण काम करता तें लास्टाक काम कोणे तरी करपूच जाय आनी पयशे हाडूंक जाय डिपार्टमेंटाक नाल्यार तें सारकें घालूंक जाय कितें आसा तें आतां तुमकां कळटलें म्हजें एक्शन मातशें फास्ट इतलेंच आता तुम्ही जो केस चालू आसा हायकोर्टान त्याची कसा स्टेटस किती आसा आज ती मॅटर केबलांची आज मॅटर आसा सिरियल नंबर 42 आणि दुसरी आसा ती 4 तारखेक 4 मार्चाक इट विल बी हँडल बाय देम सर कोणा ते बाकीच्या तांकां बरे मनीस मेळा दे मायट हॅव डन हांव ते काम तितले हेतून करनासतलो अशें धरया आनी दे हॅव टू डू दॅट कोणाकूय आतां पळय इट गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस पॉलिसी कोण नाल्यार कोण येतलो कोण नाल्यार कोण वतलो इट इज दॅट वे इट इज हांव म्हाका रिलीव जालो न्ही हांव म्हजें काम पळय दीसभर वाडटालें हें म्हाका एक्स्ट्रा काम आशिल्लें आतां वी आर बिल्डींग हांगा बिल्डींग बांदता आमी 10 फ्लोर ती आमी एप्रुवला बीन सगळें घेता बाकीचे सगळें हांव आमी हें करताले आमचें हें आमकां एक्स्ट्रा काम दिल्लें लिगल आशिल्लें हेतून हें आशिल्लें सगळें स्टडी करचें पडटालें आनी ते 200-300 ऑर्डरी आनी ते कोर्टाचे सगळें मेळटा हँडल करचें पडटा सो इट्स बेटर न्ही काम कमी जालें तुम्ही आता जी नोटिसी सर्व केल्या तितून समजा सगळी रिकवरी झाली साधारण कितलो रेव्हेन्यू गव्हर्नमेंटाक येतलो जर रिकवरी झाली जाल्यार रिकवरी जाल्यार म्हाका एक तर सगळी जाली जाल्यार अरावंड माझ्या मतान 80-90 कोटी तरी येवंक जाय ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही हरवळी वाठारांतल्या श्री रुद्रेश्वर देवळाच्या आध्यात्मिक पर्यटनाच्या नदरेन उदरगत जातली सुमार 17 कोटी रुपया खर्च करून ही उदरगत करतले हे विशींची निविदा जारी केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली लोकांनी देवळाच्या वाठारांत नितळसाण दवरची अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें
महाशिवरात्री गोंयांत असो खूब व्हडलो उत्सव आनी रुद्रेश्वराच्या हारवळ्याच्या देवळांत महाशिवरात्रीच्या निमित्तान गोंयांतले तमाम भक्त रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवपा खातीर येतात. आज ह्या महाशिवरात्रीच्या रुपांत हांव म्हजे बरोबर उत्सवाचे सुरक्षेला सांगू आनी त्याच बरोबर बाकी सगळे कार्यकर्ते ह्या उत्सवाच्या निमित्तान उपस्थित आसतात. खरोखर बरी वेवस्था आनी लोकांक दर्शन घेवपाची सगळी वेवस्था केल्या खातीर देवस्थान समिती आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करतात. समेस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दितात आनी म्हाका आज अनावन्स करपाकूय खूब बरें दिसता की महाशिवरात्रीच्या निमित्तान रुद्रेश्वराच्या देवळाचे पुराय परिसर ब्युटिफिकेशन करपाचो टेंडर महाशिवरात्रीच्या कालच्या दिसा म्हणजे आदले दिसा 17 कोटीचो टेंडर गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी फ्लोट केला, जेका आमी टेम्पल टुरिजम म्हणटात किंवा स्पिरिच्युअल टुरिजम म्हणटात. त्या निमित्तान हो पुराय परिसर जो आसा तो 17 कोटी रुपया खर्च करून आमी पुराय ब्युटिफाय करतले. गोंयभरांतले तशेंच तमाम ट्युरिस्ट लोक इन शॉर्ट की हे रुद्रेश्वराचें देवूळ पळोवपा खातीर हांगासर आसतले वॉटरफॉल पळोवपा खातीर तो वॉटरफॉलूय बी 365 डेज चालू दवरपा खातीर सातत्यान सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. हांव पुराय सगळ्या लोकां कडेन मागता हांगासली नितळसाण नीटसाण आनी प्लास्टीक मुक्त हो परिसर दवरचो. डे बाय डे ट्युरिस्ट हांगासर आसतले, सायडीक आसतले, जैन मंदिर आसतले, हे पळोवपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात लोक येता. त्या खातीर हो परिसर नितळ आनी निवळसाण दवरपा खातीर गरजेचें आसा. सरकाराच्या वतीन जाता तितके बेगीन हो वर्स 1.5 वर्साच्या भितर हो प्रकल्प पुराय करपाचो सरकाराची इच्छा आसा. हांव परत एकदा समेस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. हर हर महादेवाचो जयघोष आणि शेकड्यांनी भाविकांच्या साक्षीत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या तीर्थक्षेत्रांचेर बुधवार महाशिवरात्र भक्तिभावान मनयली. अभिषेक करून भक्तांनी शिवशंकराची सेवा केली. सगळे कडेन ओम नमः शिवाय हो मंत्र कानाचेर पडटालो. दर वर्साप्रमाण अंदूय गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या तीर्थक्षेत्रांचेर महाशिवरात्र भक्तिभावान आनी व्हडा उमेदीन मनयली. शेकड्यांनी भक्तगणांनी लिंगाचेर दुधाचो अभिषेक आनी हेर विधी करून देवाची सेवा केली. पळयात महाशिवरात्रीची कांय खिणचित्रां. आज सगळ्यात पहिली महाशिवरात्रीचे सगळ्या समस्त दिवचलकारांक आणि गोंयकारांक परबी दिता. आज जो महाशिवरात्रीचो कार्यक्रम आसा तो लिंगाचे कोणी दिवचले ह्या गांवांत जाता. हे जे हो वाठार जो आसा हे स्वयंभू देवस्थान आसा हांगा. कारण हांगा खुबशे पयले पासून मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम जाल्ले वयता, मोठो उत्सव जालो वयता. आता सकाळी पहाटे 4 वरांचेर हांगा लघुरुद्र जाले. अशी 2-3 लघुरुद्रां कंटिन्यू जाली वयतली. तांचो मागीर कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात आसा. हे जे हांगा नदी आसा ह्या नदीची एक मोठी स्टोरी आसा. तर हांगा पुरातन काळा पासून कोणाक एक लिंग आसा आनी ते स्वयंभू आसा म्हणून हांगा लिंगाची कोण म्हटली वयता. मंगेश्वर देवूळ आसा जी शिवोळे स्थापीत जाल्ली आसा. ते कुर्बीच्या गांवांतल्यान हांगा हाडलेलें आसा. हांगा चडांत चड लोक पळोवपाक ह्या
कर्नाटका भागात येतात. सकाळचे 7 वाजल्यापासून हांगा तुम्ही पळयता आसतले लायन अभिषेकाक खूबशी गर्दी जाल्ली आसा. सकाळचो भावीक जे आसा ते मनपूर्वक आपल्या मनान देवाच्या श्रद्धेन विश्वासान हांगा येवन अभिषेक करतात. जब तक दिगंबर कामत खड़ा है तब तक मोती डोंगर को हाथ लगाने की किसी की मजाल नहीं है. हय, हे दिगंबर कामतीन स्वतः उलोवन दाखयला. मोती डोंगरावेल्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनाक आखे कोमुदिदादीन हरकत घेतल्या. हे फाटभुंयेर दिगंबर कामतीन हे स्टेटमेंट केला. मोती डोंगराचेर आयोजीत एके कार्यावळीत दिगंबर उलयतालो. जो मेरेन दिगंबर कामत उबो आसा तो मेरेन मोती दोंगराक हात लावपाची कोणाची कापासतात ना अशें स्टेटमेंट दिगंबर कामतीन केला. मोती दोंगरावेले एके कार्यावळीत दिगंबर उलयतालो. मोती दोंगरावेल्या झोपड्यांचे त्याच वाठारांत पुनर्वसन करपाक आके कोमुनिदादीन खर हरकत घेतल्या. कोमुनिदाद भागधारकांक तांची जमीन परत ताब्यात घेवपाक जाय, पूण दिगंबर कामतीक मात मोती दोंगरावेल्या लोकांचे त्याच वाठारांत पुनर्वसन केल्ले जाय. आयच्या ताच्या स्टेटमेंटांतल्यान ताणें आपली भुमिका स्पश्ट केल्या. दुसरे वटेन सरकारानूय मोती दोंगरार पुनर्वसन करप शक्य आसा की ना हे खातीरचो अभ्यास आनी पर्यायी जागो सोदपा खातीर तशेंच अटी आनी नेम निश्चित करपा खातीर एक समिती स्थापन केल्या. जो लोग हैं उनको मालूम रहेगा. अभी जो नए जो कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी व्हाट्सएप पे डालते हैं, उनको मोती डोंगर क्या है, कब चालू हुआ मालूम नहीं होगा. 1985 में जब मैं काउंसिलर बना था पहली बार, तब इसके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे गोवा के. मैं उनको लेके यहाँ आया था. म्युनिसिपालिटी ने तुम्हारे ऊपर घरों के ऊपर नोटिस डाली थी डिमोलिश करने के लिए, और प्रताप सिंह राणे ने कलेक्टर को, वहां शक्ति सिन्हा नाम का कलेक्टर था, उसको वहां आदेश दिया कि ये पूरी स्लम एरिया नोटिफाई करो अंडर नोटिफिकेशन स्लम एक्ट 1960, और नोटिफिकेशन इशू किया गया 1985 में, जिसके जिम्मेदार श्री प्रताप सिंह राणे थे. आज उसी प्रताप सिंह राणे के बेटे मोती डोंगर पे आए हैं हेल्थ अर्बन मंदिर चालू करने के. इतना ही नहीं, उन्होंने आप लोगों को ऑफर दिया था उस टाइम पे. हाउसिंग बोर्ड में मकान बन रहे थे, हॉल, किचन, टॉयलेट 22,000 में एक को मिल सकता था. उन्होंने कहा तुम, उस टाइम पे 280 घर थे, 280 मकान हम देता है आप लोगों को, 10 साल का टाइम देता है पेमेंट करने के लिए. लेकिन यहाँ के सब लोग, लीडर लोग बोले कि हमको इतना दूर नहीं जाने का है, हमको मड़गांव में रहने का है, इधर ही रहने का है, और इसलिए आप लोग यहाँ बच गए, नहीं तो आप उधर जाते थे. और कोई भी आज भी कोई भी व्हाट्सएप पे डालता है घर तोड़ रहा है, घर मोड़ रहा है. कितना साल हो गया मोती डोंगर को घर बनते हुए? कितना साल हो गया? कौन डालता है, कौन लड़की डालती है, बेटी डालती है, क्या समझता है? मोती डोंगर का हाथ लगाने के किसी के मजाल नहीं है जब तक दिगंबर कामत खड़ा है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अंदूवरचा शेनवार सावन कार्निवल महोत्सव सुरू झाला. गोंय पर्यटन विभागान क्लिवन मॅथ्यू फर्नांडीस हांची किंग मोमो म्हणून निवड केल्या. परवरीचो कार्निवाल रद्द केल्ल्यान आता 1 मार्चाक पणजेच्यान कार्निवालाक सुरवात जातली. 2 मार्चाक मडगांवां, 3 मार्चाक वास्को, 4 मार्चाक मोर्जे आणि म्हापशा कार्निवालाची मिरवणूक काडटले. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकर हांणी आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली. Safety and crowd management, we will ensure a safe and enjoyable experience for all the attendees, which is our top priority. Goa Police, along with the emergency services and all the security personnel, will be deployed at all parade locations. A well-planned traffic management system will be in place to avoid congestion. We request all visitors to follow the safety guidelines and cooperate with the authorities and its personnel who are present to ensure a smooth and memorable experience for them. I also invite one and all for the locals, tourists and the global Goan community to join this Carnival 2025 to celebrate our traditions, the music, the dance and the artistic expression. We encourage everyone to participate, enjoy and make this year's Carnival an unforgettable experience. Thank you.
एकोणीशे वर्सा राजकोट गुजरातात जाल्ल्या खून प्रकरणाचे दुबाविताक निमणे कडेन मायना कुट्टरी पुलिसांनी राया वाठारांत धरलो. बसप्पा गिरीमाला अशें दुबाविताचें नांव जावन आसा. तो मूळ यादगिरी कर्नाटकाचो. पळयात पुराय बातमी. गुजराताच्या राजकोट शारात 1990 वर्सा खुनाची घडणूक घडिल्ली. खून प्रकरणात बसप्पा गिरीमाला हो दुबावीत आशिल्लो. लोडिका पुलीस फाटल्या 35 वर्सां सावन बसप्पाचो सोद घेताले. 35 वर्सां उपरांत खून प्रकरणांतलो दुबावीत गोंयच्या साश्टी तालुक्यांतल्या मायना कुट्टरे वाठारात आशिल्ल्याची म्हायती लोडिका पुलिशेच्या हातीक लागिल्ली. हे म्हायती प्रमाण लोडिका पुलिशेन मायना कुट्टरे पुलिशे कडेन संपर्क करून खून प्रकरणाची म्हायती दिली. तशेंच प्रकरणात हात आशिल्ल्या दुबाविताची म्हायती दिवन ताचो सोद घेवपाक सांगिल्लो. ते प्रमाण मायना कुट्टरे पुलिशेन खासा पुलीस पंगड तयार करून बसप्पाचो सोद सुरू केलो. पुलीस निरीक्षक अरुण गावस देसायाच्या नेतृत्वाखाला पुलीस पंगडान बसप्पा गिरीमालाक अटक केली आणि फुडल्या तपासा खातीर ताका लोडिका पुलिशेच्या सुवाधीन केलो. 1990 ह्या वर्साक जाल्ल्या एका खुनाच्या प्रकरणाक राजकोट गुजरात पुलिसांक जाय आशिल्लो बसप्पा गिरीमल कर्नाटका हांगा रावपी ह्या एक्युजाक मायना कुट्टरी पुलिसांनी आज 35 वर्साच्या नंतर अटक केल्ली आसा. ताका राया हांगच्यान अटक केल्ली आसा आणि ताका आतां राजकोट पुलिसांचा स्वाधीन केल्लो आसा. 1990 म्हणजे जवळ जवळ 35 वर्सां हो गुन्हेगार जो आसा तो फरार आशिल्लो आणि आतां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे पुलिसांक राजकोट पुलिसान जी टीप दिली गोवा पुलिसांक ताजे नंतर ही कारवाय सुरू जाली आणि SDPO जो आसा ताज्या अंडर साऊथ गोवा एसपीन ही सगळी कारवाय जी आसा ही मॉनिटर केली आणि ताजे नंतर मायना कुट्टरी पुलिसाच्या टीमीन हाका राया हांगच्यान अटक केल्ली आसा. जो मूळ आरोपी आसा तो कर्नाटकाक रावपी आणि ताणें राजकोटाक 35 वर्सां पयलीं खून केल्लो. 35 वर्सां म्हणजे 3 दशकां हो जो आरोपी आसा हो फरार आशिल्लो आणि गोंय पुलिसान आतां हाका अटक केल्ली आसा आणि त्याच बरोबर गुजरात पुलिसांक कळोवन गुजरात पुलिसाच्या स्वाधीन केलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणीकर. पगार वेळार दिना तशेंच कंपनीच्यो हेर सुविधा मेळना म्हणून गोवा अँटीबायोटिक्स कंपनीच्या कामगारांनी आंदोलन केलें. कंपनीच्या फायनान्स समस्येबद्दल कामगारांक आदींच कल्पना दिल्या अशें कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचें म्हणणें. जर कंपनी कामगारांच्यो मागण्यो मान्य करिना जाल्यार हो विशय विधानसभेत मांडटले अशें गोवा फॉरवर्डचो फुडारी दीपक कळंगुटकारान सांगलां. पगार टायमार दिना तशेंच कंपनीच्यो हेर सुविधाय केन्ना मेळना म्हणून तुया गोवा अँटीबायोटिक्स कंपनीच्या कामगारांनी आंदोलन केलें. कंपनी खंय कामगारांचो पगार 2-2 म्हयने आडोवन दवरता. कंपनीच्यो हेर सुविधा जाल्यार केन्नाच मेळना. 10 वर्सां काम केल्ल्या अणभवी कामगारांक बढती लेगीत दिना अशें कांय कामगारांचे दुखणें. कामगारांक वेळचे वेळार पगार दिवचो, अणभवी कामगारांक बढती मेळची म्हणून गोवा अँटीबायोटिक्स कंपनीच्या सुमार 120 कामगारांनी आंदोलन केलें. सॅलरी आम्ही विचारतो म्हणून ते विदाउट पे घालतो. पहिले सांगला 1 तारखेक घालतो, मग सांगला 7 तारखेक घालतो, मग सांगला 10 तारखेक घालतो. 15 तारीख मग 20 जाली, 20 तारखे बाहेर पावलो आणि आम्ही तर सॅलरी दिनो म्हणून आम्ही पंचिंग करून नशी रावतो जाल्यार आमच्या ते विदाउट पे घालतो. ते 4 दीस आमचे भरून दिल्याशिवाय आम्ही कामाक जॉईन जावचो. 2 वर्सां जाली पेमेंट टायमार घालिना. ताका लागून आम्ही त्यांच्याकडे गेले मॅनेजमेंटाकडे. तर मॅनेजमेंटान आमकां सांगले एक आपल्याकडे पैसे ना, आपण थोड्या दिसांनी तुमकां म्हयन्याचो एंड जावच्या पयलीं पगार घालता. आज ह्या फाटल्या म्हयन्यात अशें जालें जानेवारीचो पेमेंट आमकां तेंच्यांनी 20 तारीख पर्यंत घालूंक ना आणि तेंच्यांनी सांगलेले 20 तारखेक आपूण पेमेंट घालता म्हणून तो घालूंक ना. ताका लागून आमी कितें केलें, आमी 21 तारखेक काम बंद केलें आणि आमकां पयलीं पेमेंट घाल आणि आम्ही काम स्टार्ट करतो. जो पर्यंत आमचो सॅलरीचेर पेमेंट येयना तो पर्यंत आम्ही काम स्टार्ट करचे ना. आज 2 दीस झाले, 23 तारीख 24 तारीख आज 25 तारखेक तेंच्यांनी गेट बंद केली. कोण काम करता जाल्यार त्यांनी वरी उभाचे, म्हणजे पगाराशिवाय काम करपाचे असं त्यांचे म्हणणे. कोण काम करता जाल्यार वरी आहे, नाल्यार तुम्ही गेट बंद केली.
हे कोणी सांगले तुमका? जे लोक त्यांच्यानी ही कंपनी चलोवपाक येयलेला हांगसर धाडलेले आसा त्यांना सॅलरी 1 तारखेक मेळटा. 1 तारखेक रेग्युलर सॅलरी मेळटा, तशीच ती सॅलरी आमकां 1 तारखेक मेळपाक मेले त्यांना आता 3 वर्सां जाल्यार त्यांच्या काय त्यांना अलाउन्सेस आसा किंवा त्यांचे बेनिफिट त्यांना मेळना. काही रिटायरमेंटाक आसात हांगासर आणि त्यांचेर ही जर आमकां परिस्थिती जर पळोवची पडली तर ह्याच्या सारखे दुसरे आनी लजेची गोष्ट ना तुमच्या ऑफिसरान. ताका लागून हो विशय जो आसा पळय हो सोबत जावंक जाय. गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दीपक कालांगुटकरान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा केली. कंपनीन फायनान्साच्या उणावाबद्दल कामगारांक आधीच कल्पना दिल्या अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. कंपनी कामगारांबद्दल गंभीर ना. जर कामगारांच्यो मागण्यो मान्य जायना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले वा विधानसभेतूय हो विशय मांडटले अशें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दीपक कालांगुटकरान कामगारांक उतर दिलें. आम्ही त्यांचा रिस्पेक्ट जाऊन भायर येयले जाल्यार तेंच्याकडे त्यांचा जो भितन जो एक हे आले भायर येयल्या नंतर कळ्ळें की दे आर लिस्ट बॉदर टू टेक इट सिरियसली. जी कंपनी ज्या पद्दतीन हांगासर उबी आसली ते खरी म्हणजे ह्या हेचेर पावपाक हे जे ब्लडी करप्शन ह्या कंपनीन जे चलयल्लें आसा आतांच न्हू पयलीं पासून अनेक हेचे सगळे किस्से आसात ऑन म्हणजे काही रेकॉर्ड सुद्दां मेळिल्ले आसात. आणि आज ज्या पद्दतीन तांकां तेंच्यांनी भितर वागणूक दिल्या त्या पद्दतीन जर ते जाग्यार येनात जाल्यार हो विशय आमी रस्त्यार न्हू आमी असेंब्ली पर्यंत व्हरतले. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयात मुखेल सचिव, डीजीपी आणि हेर वरिष्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन 27वे अस्तंत विभागीय परिशदेच्या बसकेचे महत्वाचे अजेंडा तशेंच अर्थसंकल्पाचो नियाळ घेतलो. पळयात पुराय बातमी. मंत्रालयात जाल्ल्या महत्वाच्या बसकेत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुखेल सचिव, डीजीपी आणि हेर उंचेल्या अधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा करून 27वे अस्तंत विभागीय परिशदेच्या बसकेचे महत्वाचे अजेंडा तशेंच अर्थसंकल्पाचो नियाळ घेतलो. ह्या बसकेत चर्चेक आयिल्ले मुखेल मुद्दे अशे: आपत्कालीन सेवा 112 ह्या आपत्कालीन सेवेत गरजेचे बदल करून राज्यभर बरी सेवा दिवप. बँकिंग सेवा बळकट करून दरेका 3 किलोमीटर अंतराचेर बँकेची ब्रांच उक्ती करतले. परवडपी दरात घरां जिल्हो न्याय दंडाधिकाऱ्याक आदेश दिवन बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो सोदून काडून तांचेर कारवाय करपाक सांगला. शारांचे मास्टर प्लान पणजेच्या मास्टर प्लानात सुदारणा करून वास्को, मडगांव आणि म्हापशेच्या शारीकरणाचे आराखडो तयार करपाचो निर्णय. पोषण अभियान आणि शिक्षण ग्रामीण भागात कुपोषणाची समस्या सुटावी करून शाळा सोडपाच्या प्रमाणांचेरूय उपाय काडप. उत्तम पद्धती हेर राज्यांचे यशस्वी सरकारी मॉडेल आपणावपाचेर भर दिवप. न्यायिक सुदारणा बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्याच्या प्रकरणांचो बेगीन निवाडो दिवपा खातीर खाशेल्या फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची अंमलबजावणी करपाक गती दिवप. अर्थसंकल्पाची प्रगती आणि नियोजन सध्याच्या अर्थसंकल्पाचो खर्च, मुखेल आश्वासनांची स्थिती आणि फुडल्या अर्थसंकल्पाची तयारी हांचो नियाळ घेतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मंगळारा दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलात आयुष्मान भारत या मोहिमेअंतर्गत पंचकर्मा या युनिटाचे उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केले. केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या या उपक्रमात आयुर्वेदाच्या उपचार पद्दतींचो आस्पाव आसा, देखून लोकांनी हाचो लाव घेवचो अशें आवाहन भलायकी मंत्री राणे हांणी केलें. मजगतीं तांणी पुराय दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलाची पळोवणी करून गरजेचे बदल करपाच्योय सुचोवणी दिल्ल्याचें कळटा. हांवें विजीट केलें पंचकर्मा आमी जे देशाचे प्रधानमंत्री इंडियन मेडिसीन आनी इंडियन ओरिजिनल आमचे पयलींचे जे मेडिसीन टेस्टिंग आशिल्ल्यो आनी वेगळे तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल्स आयुर्वेदा पासून आयुष डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे गोष्टी करपाक आमचे डॉक्टर सुप्रियाने चालू केला. आनी आमचे डॉक्टर बोरकर, डॉक्टर मिनल जोशी आहा तेंचे अंडर जो स्ट्रीम येता ते आमचे डेप्युटी डायरेक्टर त्या स्कूलवर आमकां हे सगळे गोष्टी योग्य तरेन आमचे देशाचे प्रधानमंत्री जेंची विचारधारा लोकां मदीं व्हरपाक आनी लोकांक अवेरनस करून ह्यो तरेचे ऑल्टरनेटीव मेडिसीन हे लोकांचे जिवन कितें बरें करूं शकता म्हणून ते आमकां वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाक जाय. आयज इन्स्पेक्ट केल्यार आमचे स्टाफ कितें आहा पोजिशन तें म्हाका कळटा. हांव पळयलां हॉस्पिटल, हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमकां कार्डियाक चालू करपाक जाय, न्युरोलॉजी चालू करपाक जाय आनी जो पर्यंत ऑर्थोपेडिक्स हे 3 स्ट्रीम सेंट्रल मेडिसीन आमी चालू करूं शकना. आमी म्हणूं शकना की आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाक पूर्णपणे आमी कमिशन केल्ले आसा. शॉर्टेज आहा स्टाफाचे, जायते गोष्टी आहा ते करतले आमी. आमचें सरकार कॉम्पिटंट आसा ते करपाक. स्पेशल पेडियाक वॉर्डान आयज विजीट केली. पेडियाक बरें चल्लां. पेडियाक अर्ली डिटेक्शन सेंटर तांकां बॅकअप दिवंक जाय. ते बरें काम करता आनी म्हाका दिसता की लोकांचें जीवन आनी भुरग्यांचें जीवन सुरक्षीत दवरून तांकां वाचोवपाचें काम आनी बरें लायफ दिवपाचें काम जाता.
सोमारा मध्यराती पेड्डेचो वाडो कोरगांव अनवळक्यान दुचाकी उजो लायलो. उज्यांत दुचाकीचे बरेच लुकसाण जालें. कोणी हे कृत्य केला ताचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी दुचाकीचो धनी गौरीश कोरगांवकारान केल्या. गाडी दवरलेली मागची हे जायना म्हणून. ओके. आणि ती कोणी कितें केलं खबर ना. काल 5:15 पडली रातचे. गाडी हाडली. ओके. हाजी बाबा कोणी हात घातली ती काय कळना. ओके. कोणाचे संशय बी अशे? काय ना ओके. तुका कितें दिसता पुलिसांनी बी हेचेर कारवाई करची अशें? कितें आता पळय आता माझी आज माझी केल्या फाल्यां सकाळी कोणाची आनी करूं शकता न्हू रे. बरोबर. आता माझी केला ती बरी हा. अशी घडणूक घडोंक जायना. कित्याक ओके. ही वायट युक्ती हा कोणाची कोणी केला ती. बरोबर. पुलिसांनी अशें कोण कितें करता हेचेर एक्शन घेवपाची. पर्वरी खापरेश्वर वड हुमटून दुसरे कडेन लावपाक उच्च न्यायालयाचो हयकार. हे खातीर तज्ञांनी दिल्ल्यो मार्गदर्शक सुचोवण्यो मांडच्यो म्हणून न्यायालयान अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्ल्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगव हांणी सांगलें. उड्डाणपुलाच्या कामा खातीर हो वड दुसरे कडेन स्थलांतरीत करचो पडटा. हे विशीं लोकांनी जायतीं आंदोलनां लेगीत केल्लीं. Case has been disposed of. We had given a minutes of order in which we have given the measures which will be taken, the recommendations of the expert which was suggested by the applicant. All the recommendations have been accepted. The procedure, details and precaution which is required to be taken at the time of relocation have been agreed upon, and based on that the court has accepted the minutes of order which we had produced before the court, and the court has permitted translocation of the tree. Then the court has also said that this translocation will be supervised and controlled by the forest officer, and all precautions will be taken as mentioned by the expert report of the applicant, and that is how that case is disposed by the court. So now it is possible for the government and the contractor to translocate that particular tree for the purpose of carrying out the work in furtherance of the project. Sir, No, as far as those 5 translocated trees are concerned, there were issues raised as to whether they are in better condition or whether the site is proper. It was inspected by our officers. We have given the report. We have shown the progress of those trees and the precautions which will be taken in future about these trees were placed before the court, and the court has not passed any orders on those aspects of the matter. Sir, there is one small temple near this banyan tree, though it was not part of that MCA, but government or government authorities have any plan to shift or what is? See, that was not subject matter of this application before the High Court, and as far as that issue is concerned, I am not personally aware of it as to how that is going to be implemented or how it is going to be handled. It is for the PWD and the contractor. They must certainly have some plans. So I am not able to comment on it. लंच टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रुजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही.
आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. अधांतरी हे झुलेन भांगण, शेष फणावर धरणी सारी भगवंताची करणी, सारी भगवंताची करणी, सारी भगवंताची करणी. गोंय आमचें म्हटलें की सगळीं जाणांच ल्हान हें गोंय अशें म्हणटात, पूण आमचें गोंय ल्हान जरी आसलें न्ही जाल्यार ह्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आमकां वेगवेगळे कलाकारूय पळोवपाक मेळटा. तेच प्रमाणे कलाकार म्हटलें जाल्यार फक्त दादलेच न्ही आं, तर बायलां चली भुरगे सुद्दां ह्या हातून वांटो घेतना आमकां खुबश्या कडेन पळोवपाक मेळटा. जाल्यार आयज आमी आयल्या ती म्हटल्यार सत्तरी केरी हांगासर आयला, आनी म्हाजें हें पद आयकल्या उपरांत तुमकां कळत आसतलें की आमी हांगासर कित्याक आयला ती. श्री आजोबा दशावतार महिला मंडळ जे आसा ते म्हणजे सत्तरी केरी हांगासरूच आसा, आनी हे गोंयांतलें एकमेव अशें हें मंडळ आसा. कारण म्हटल्यार गोंयांत जर आमी पळयली जाल्यार आमकां दादल्यांचे दशावतार नाटक पळोवपाक मेळटा, पूण बायलांचे खंयूच पळोवपाक मेळना. जाल्यार आयज आमी ह्या सगळ्या बायलां कडेन मेळटली, तांचे कडल्यान जाणून घेतली की दशावतार नाटकूच तांकां करचें कित्याक दिसलें. कारण म्हटल्यार दशावतार नाटक जेन्ना आमी पळयता तेन्ना सारकें लावड अशें उलोवप आसता, खंयचे सारको लावड असो मेकअप आसता, तेच प्रमाणे नाचप तर सारकें पळोवपाक सारकीच उमेद जाता. चलात तर आतां तांकां मेळुया आनी तांचे कडल्यान जाणून घेवया. कशें आसा तुमी? बरें. ओके. तुमी ह्या नाटकान काम करता, दशावतार नाटकान. तुमी कसले पात्र करता? हांवें पार्वतीचें पात्र केल्लें. ह्या नाटकाचें नांव आसलें आमच्या शिव पार्वती. ओके. आनीक कितलीं जाणां आसा? 11 जाणां सगळीं पात्रां आसलीं. ओके. थोडीं जाणां तुमकां मेळपाक सोदता आसत. चलात तर तेंचे कडेन या. कोण ही भयान चिकड़ा तिकड़ा वण फटकता है, पर शिकार का हिस्सा पड़त नाही. आज 3 दिवस झाले एक सारखा शिकारीचा शोध घेत आहे, पण शिकार का हिस्सा पडत नाही. आज जर शिकार मिळाली असती तर त्याचं रक्त कसा घटा प्राशन केलं असतं, त्याची हाडं कशी कडा फोडली असती, त्याचं रक्त कसा घटा प्याला. नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर. गोमंतक टीव्हीच्या या खाशेल्या कार्यावळीत म्हणजेच अस्मिता या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी आतां आसा ती म्हणल्यार सत्तरी केरी हांगासर, आनी श्री आजोबा महिला दशावतारी नाट्य मंडळ हांचे कडेन आमी आयज उलोवपाक येयला आनी तांचे कडल्यान जाणून घेवपाक येयल्या की दशावतार नाटक हे तांकां करपाक कित्या खातीर दिसलें, आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हटल्यार दशावतार नाटक करप म्हटल्यार काय म्हणजे अशी सादी गजाल न्ही. कारण म्हटल्यार खूब ते डिफिकल्ट अशें नाटक अशें कोणीच करिनात. ते म्हटल्यार ह्या सत्तरीच्या म्हणजे केरी सत्तरीच्या हांगासरल्या महिलांनी केल्लेले आसा. जाल्यार तांचे कडल्यान जाणून घेवया. जाल्यार सगळ्यांक तुमकां गोमंतक टीव्हीन येवकार दिता. आनी तुम्ही जे दशावतारी नाटक करपाक सुरवात केली म्हणजे सगळ्यात पयलीं कोणाक दिसलें की बाबा आमी दशावतारी नाटक करचें. कारण म्हटल्यार दशावतारी नाटक करप हे इजी न्ही. सो कोणाक दिसलें, कित्या खातीर तुमी सुरवात केली ह्या नाटकाची? सांगपाचें म्हटल्यार आमचे जे नाटकाचे प्रोड्युसर आसा म्हणजे निर्माता गोकुळदास नारायण गांवस. ओके.
तेंच्यांनी 2022 नाट्य महोत्सव करपाक सुरवात केली. म्हणजे त्यांचे जे भाव आसा गोणू नारायणगाव त्यांच्या स्मरणार्थ ते नाटक महोत्सव त्यांनी स्टार्ट केलो. आणि 2023 ते म्हणजे ह्याच्याकडे येयले दिक्षा मॅडमीकडे आमचे सरपंच. आणि हेणी ताका सांगलें की आमी एक संगीत नाटक काडुया बायलांचे महिलांचे अशें म्हणून. म्हणटकूर मागीर तेणी ते तकलेन हाडलें आनी मागीर म्हाज्या कडेन येयलो तो आनी म्हणपा लागलो भाभी कितें करुया म्हणपा लागलो. तर आपल्या मनान एक आसा म्हणजे एक वेगळें अशें कितें तरी करून दाखोवपाचें. कळ्ळें. लोक सगळे संगीत नाटकां काडटा, दुसरे पौराणीक काडटा, सामाजीक काडटा, पूण आमी कितें तरी वेगळें करुया अशें म्हणपा लागलो. म्हणून आपल्या मनान एक संकल्पना येयल्या म्हणपा लागलो तकलेन आमी एक दशावतार नाटक काडुया म्हणपा. दशावतार म्हणटकूच हांव भिलें, कारण कितें जाणा दशावतार कोण बायलांक करूंकूच शकना. कित्याक त्या नाटकान म्हणजे स्टॅमिना भरपूर जाय, फक्त आड्डोवचें पडटा आनी तो मेकअप सामके कपडे बी ते सामके अशे खूब अशे घालचे पडटा आनी नाचचें पडटा आनी ते सारके दादल्याचेच काम, अशे पांय उखलून आपडचे पडटा. म्हणटकूच तो म्हणपा लागलो काय ना आमी आसा न्हू, आमी सपोर्ट करता तुमकां म्हणपा लागलो. म्हणटकूच 2-3 फावटी हांवें ताका नाक म्हटलेलें. 2-3 फावटी आमगेर गेलो आनी मागीर म्हटलें बरें आसा तर म्हटलें. म्हाजे मिस्टर कितें म्हणपा लागले आमी स्वर सत्तरीन न्हू नाटकाचो आमची संस्था आसा, आमी तितून नाटक हें केल्या पार्ट हांवें केला रोल केला आनी आमी 4 वर्सां फक्त फर्स्ट प्रायज आमी घेतला कळ्ळें त्या नाटकान. आमकां तो अनुभव आसा न्हू नाटकाचो. तो कितें म्हणपा म्हाजो मिस्टर कितें म्हणपा लागलो पळय म्हणपा लागलो तूं इतकी नाटकां करता, आपल्या गांवांत तें नाटक केन्नाच करूंक ना. लोक तुमचो रोल पळयता, तुमची कला लोक पळयता. तूं आमच्या गांवांत आमच्या देवा कडेन तुमी नाटक कर आनी त्या लोकांक तुमची कला पळोवन ये तरूच तूं खरें म्हणपा लागलो म्हाका. तेन्ना मागीर हांवें ताका हय म्हटलें. चॅलेंज मागीर हांवें ताका हय म्हटलें करुया म्हटलें. म्हणजे कोणाक कशी जमयतली म्हणजे सगळीं जाणां रेडी जावपाक जाय. जसो तुमकां भंय दिसलो तसो तेंकां बी भंय दिसला आसतलो. आमची तेकून तेकून घरान आमच्या सगळ्यांचे आमकां खबर आहा कोण कितें करूंक शकता आतां आमकां खबर आसा. तेंच्यांनी मागीर नांवां सिलेक्ट केली, आमी ताका सांगली अमक्या अमक्या घे म्हणून. आनी मागीर ती दशावतार नाटक काडलें. पयलींच ते दिक्षा मॅडमी कडेन येयल्लो, तेंचे दोगांचे उलोवप जालें ते मागीर सांगतले तुमकां कितें अशें जालें. ओके बरें. तुमचें नांव कितें? उत्कर्श उत्तम गावस. ओके. तुमचें? म्हणजे गीताली गोपाळ गावस. तुमचे? दीक्षा चंद्रकांत गावस, सरिता चंद्रकांत गावस, ओके. जानकी रघुनाथ परब. ओके. म्हणजे तुम्ही सारखी धाडसी अशी आमकां दिसता. दशावतार नाटक करप म्हणजे सादी गजाल न्हू. ताका जाय तसो म्हणजे एनर्जी जाय, तशें नाचपाक येवपाक जाय. म्हणजे सगळें एक म्हणजे आमी जशी नॉर्मल नाटकां करता तशें ना तें नाटक. ओके. सो तुमकां कितें दिसलें जेन्ना तुमकां सांगलें की बाबा ह्या नाटकान तुमकां रोल करपाक जाय तेन्ना? आमच्या उत्कर्श भाभीन सांगले तशेंच म्हाजेय जालें, कारण हांव एक वेवसायान टेलर आसा आनी म्हाका टायम दिवपाक तितलो जावचो ना अशें म्हाका दिसलें. आनी हांव केन्ना स्टेजीर वचोंक नासलें, म्हणजे अशें पात्र एक करप अशें. जाल्यार गोकुळदास भाई जसो आमगेर येयलो आनी म्हणपा लागलो मातशें येदोसो रोल आसा म्हणपा लागलो, मातशें